नमस्कार. कोंकणी साहित्य परमळाक तुमकां स्वागत. आज जनवरी 20 तारीख. जनवरी 18 तारीखेक 1925 इसवेंतू एकलो कोंकणीक कवी लाभलो आनी तो कोंकणी कवी मात जावन आसा न्ही तो तागेल काव्या मार्गारी काव्या निमित्त ताणें कोंकणी अस्मितायेचे जागृती केली आनी कोंकणी आनी गोवाचे मुख्य जावन गोंयचे विमोचनेक आनी कोंकणी एक भाशेचे अस्तित्वाक अस्मितायेक आनी मस्तीतले कोंकणी कामाक ताणें तागेल काव्य ताणें वापरलें आनी कोंकणी काव्याक एक शक्ती आसा, एक देख आसा म्हूण ताणें दाखोवन दिली. तागेलें नांव आसा मनोहरराय सरदेसाय. कोंकणीचो एक नामादीक कवी आनी एक कोंकणीचो एक आमी विश्व कोंकणी हॉल ऑफ फेमान तागेले पोर्ट्रेट दवरला. तसले एक कोंकणीचे एक महात्मा. आज आमी तागेल जन्मदिनाचे संदर्भारी तागेल विशयारी थोडे आमी आमकां कळका म्हणल्या कारणाक आमी एक सनाची एक इंटरव्यू मांडून हाडला. अंत भितर आमगेलो टू भासाभास करताची श्री मेल्विन रोड्रिगस, कोंकणीचो कवी, केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ती विजेत, विमला वी पै विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार विजेत आनी कविता ट्रस्टाचो ट्रस्टी तशीच विश्व कोंकणी केंद्राचो ट्रस्टी जावन आसा. तांकां हांव लक्ष्मी आनी नंदगोपाल विशेणी लायव्ह स्ट्रीम स्टुडियोक स्वागत करता. देव बरें कर गुरू पयल्या. देव बरें कर. सो आज आमी मनोहरराय सरदेसाई संभ्रमाचो कवी, एक कोंकणीचो संभ्रम, कोंकणीचो अभिमान ताजे विशयार आमी उलोवया. ताका प्रिन्स ऑफ पोएट्री म्हणटले शे. ओ, प्रिन्स ऑफ पोएट्री. वय वाव, रियली. म्हळ्यार तो एक तशी वांटलो, एक रायसो मानलो, पोएट्रीचो रायसो मानलो. ताजे विशयार आमकां तुमी सांगा. म्हाका चडशें कळीत ना, पूण म्हाका कळीत आसल्यो गजाली सांगच्यो जाल्यार तुवें सांगलें बरीच 1925 वर्सा जानेवारीच्या 18 तारखेर तो जल्मलो गोंयांत. ताचो बापूय फामाद चळवळेकार म्हळ्यार गोंयच्या मुक्ती खातीर वावुरलो मनीस लक्ष्मणराव सरदेसाय. तोय बरोवपी, फामाद बरोवपी आसलो. आनी त्या एका वातावरणांत आनी तूं चड करून बापूय मुक्तीच्या चळवळींत आसलो जाल्ल्यान तूं शिकता आसतना ताका काम करचें पडलें. घरची जबाबदारी ताच्या खांद्यार आयिल्ली, माथ्यार आसली आनी तो अशें शिकतालो. कांय थोड्या कॉलेजांनी वचून शिकयतालो, तशेंय करतलो. तसली जबाबदारी ताच्या हातूंत आसली आनी ताणें ताचे BA ऑनर्स हातूंत बॉम्बे युनिवर्सिटींत हांव केलें आनी ताच्या उपरांत इंग्लीश आनी फ्रेंच भाशेंत दोनींतूय केलें. तें MA केलें. ओके. BA ताणें पयलें केलें, मागीर MA ताणें मराठी आनी फ्रेंच दोन भासांनी MA केलें. आय थिंक 1947 तें. 1947-1948 तें दाळें केलें. मागीर तो दोनगी 1952 तो फ्रांसाक गेलो. ताका स्कॉलरशीप मेळ्ळें आनी ताणें फ्रेंच भाशेंत PhD करूंक धरली. आनी 1958 युनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बोन युनिवर्सिटींत हांव ताका PhD लाभली. आनी त्या संदर्भार ताका जायत्यांची वळख जाली, जायतें साहित्य ताणें वाचूंक सुरू केलें. तो एका कडेन बरयता, मुझे इंडियाच्यो गजाली फ्रांसाच्या बरोवप्यान हांव चडीत शिकलो, समजूंक लागलो म्हणून. त्या वेळा रोमेन रोलँड, वॉल्टेर आनी विक्टर ह्युगो तसल्या बरोवप्यान, ते पुरा फ्रेंच बरोवपी लेखक आसले, तांचें पुरा साहित्य ताणें लागशिल्ल्यान वळखूंक ताका साध्य जालें त्या वेळा. आनी तितलें मात्र न्हय, त्या संदर्भाचेर थंयसर आमचे भारताचे जायते आर्टिस्ट आसले. राजा आसलो आनी आमचो लक्ष्मण पै फ्रांसांत आसलो. त्याच संदर्भार म्हाका दिसता 1950-60 भितर, त्या 7-8 वर्सांनी तुका कळीत आसा म्हणून लक्ष्मण पैन राजाक बरोवन ताका हांगासर भायर घाल्लें मुंबयंत थोड्या ताच्या धोरणा खातीर. ताका आर्टिस्टांनी पुरो भायर दवरलें, ते ताका काम नासलें. ताणें राजाक बरयलें, राजान ताका फ्रांसाक व्हेल्लें गे. तशें तो आमचो मनोहर बाब थंय आसतना तोय आसलो, लक्ष्मण पै आनी हेर आर्टिस्ट आसले. तांची लागशिल्ल्यान ताका सडवळ तांकां मेळटलो, तो तांचे कडेन डिस्कशनां करतलो. आनी ताचे त्या वेळाचे लागशिल्ले
ताचे आवडचे लेखक म्हळ्यार आमचो पाब्लो नेरुदा आसुल्लो आनी आमचो कामुसू हे पुरा ताचे बरे आवडचे लेखक आसले. ओके. आनी ताच्या उपरांत ताणें मुंबय युनिवर्सिटींत येवन शिकूंक सुरू केलें. फ्रेंच शिकयतालो. क्रमेण तो गोवा युनिवर्सिटी मोदें चौगुडे कॉलेजीन ती शिकयलां ताणें. गोवा युनिवर्सिटीन ती ताणें शिकयलां आनी जायतो वावर केला. आनी तुवें येदोळूच सांगिल्लें बरी गोंयच्या मुक्ती संदर्भात ते आमी ओपास येवया. हांव सांगचे कवीचे वळख आमकां कविता पशी चड खंय विवरण मेळना. म्हळ्यार कवीचे कविता वाचले जाल्यार ताजे सगळे आमकां परिचय मेळटा. तशें एक तुमी ताजे कविता एक वाजत ताची पळया ताणें एक जायते पुस्तकां बरयल्यात ताची जायतीं कवितेची पुस्तकां येयल्यांत आनी पूण हर एक कवितेच्या संदर्भात खंयच्या भाशेचे तूं कविता घे तातूंत एक वेगळेंच एक रूप म्हणलें आसता. वेगळेंच एक त्या भाशेक संबंध जाल्लें एक वेगळें रूप आसता. आनी कोंकणीचें तें वेगळें रूप कितें गी म्हूण तुवें विचारलें जाल्यार म्हजे कडेन हांवें तांकां कोणायकी दाखोवं जाल्लो बूक मनोहर बाबाचो जायो जुयो. तातूंतलें तें रूप आसा पळय कवितेचें रूप तें वेगळेंच. वय ताका हो म्हणटा कोण बाकीबाब बोरकर म्हणटा ही सुभाषितां न्हय. ओके. पॅरेबल्स बिलकुल न्हय. म्हळ्यार ओपारी बिलकुल न्हय. हायकूय न्हय. ह्यो कोंकणीकच अप्रुपाच्यो आनी अपूर्व तिखा म्हणटा तो. तिखा म्हणटा. हे दुसऱ्या भाशेन ना. ही आमची मात्र. आनी ताणें इतलीं बरयल्यात जायो जुयो उपरांत ती सोडीं पुस्तकां ती ताची आयल्यांत आनी जायते कवी उपरांतले कवी आमचो मंगळूरचो मौरीस देसाय जाल्यार ताचेर प्रभावीत जावन ताचेंय एक पुस्तक आयलां त्या तिखा रुपाचेर. ताची एक कविता अशी आसा एक एक माड मेळून भाट जाता. एक एक माड मेळून भाट जाता. एक एक पावल जुळून वाट जाता. वाव क्या बात. पळय कितले एक चारूच वळी थोडीच उतरां पूण कितेंगी विशेष सांगता. पळय एक आमच्या लायफांत पळय खंयचेय शॉर्टकट म्हणलें आमी चिंता थोडे फुडें. शॉर्टकट म्हणलें कांय ना. आमचे विक्षकांक सांगचे जाल्यार म्हळ्यार थोडे ट्रान्सलेशन एक एक माड म्हळ्यार आमी माड्डो म्हणटात. माड्डो म्हणटा. एक एक माड मेळ्ळो एक तोट एक भाट जालें. एक तोट म्हळ्यार तोट जालें. तशीची एक एक पावलां मेळून वय एक एक पावल जुळून जुळून म्हळ्यार पावलां म्हळ्यार एकामागची वचून वाट जालें म्हणून. एका पाय वाट म्हणटा आमी एक कालो हादी म्हणटा कन्नडांत. ओके सर मुखार. तेंच आमच्या लायफान पळय एक शॉर्टकट म्हणलें ना. खंयचेय शॉर्टकट म्हणलें ना. तूं एकलो डॉक्टर पळय 4 वर्सां मेडिसीन शिकता म्हूण चिंतया. मागीर तो MD करता आनी थोडीं वर्सां शिकता म्हूण चिंतया. पूण जाल्यारय तो आस्पत्र्यांत ताणें रावंड नर्सा लागेलो अशें केल्यार कशें म्हणून विचारता. ताचो अनुभव घेता. कळ्ळें संपूर्ण ना. ताची सगळ्या लायफांत ताणें मेडिसिनाच्या वाटेर काली 500 वर्सां मात काडल्या. नर्सान कांय 25 वर्सां पावलां काडल्यात. कळ्ळें गी. तशें लायफान अनुभव एक्सपिरियन्स चड गरजेचें. कन्नडांत एक वयास न्हय ಹೊಸ ವೈದ್ಯನಿಗಿಂತ ಹಳೆ ರೋಗಿ ವಾಸಿ. तशें म्हजो पूत जाल्यार पळय आतां ताणें हॉटेल मॅनेजमेंट शिकला. 4 वर्सां शिकला मागीर 2 वर्सां 5 स्टारांत काम केलां. जाल्यारय आतां तो ताचें बिझनेस चलयता आनी आपल्या आवय कडेन कुजनांतल्यो गजाली अशें केल्यार कशें तशें करून तिका चड कळटा. ट्रेडिशनल नॉलेज. वय तिची पावलां चड आसा. पूण हे सगळ्यो गजाली पळय एक जिवीत असो मिस्तेराच्यो सगळ्यो गजाली तो काल 4 वळींनी सुंदर रितीन आनी एक कविता ताची अशी आसा. आनी कितले लायट ते निजाकी ते जायो जुयो म्हणच्याकच वय समतें. समाधें. आनी एक पळय तूं आसतना जिवीत. वा. तूं नासतना कवीत. वा क्या बात है. आज म्हजें सगळें जिवीत कवीत जालां. वा वा ब्युटिफूल. पळय कितलें सोबीत आसा पळय आमचें लायफ. अंत भितर 2 की 3 वर्ड्स मात्र यूज केला. करेक्ट. तूं आसतना जिवीत कवीत. तूं नासतना कवीत. करेक्ट. 4 की 5 वर्ड यूज केला. 4-5 वर्डार एक सगळे ब्रह्मांड दिला. करेक्ट आसा. ब्युटिफूल. वय म्हळ्यार तूं आसतना जिवीत कळटा. तूं आमी सांगाता रावतना हें लायफ सुखाचें आसता खुशी आसता. तूं नातल्या वेळार ती कंत म्हाका दोसता जाल्यार कविता उपजता तें सांगता. पूण आज सगळें जिवीत कवीत जावचें आसा पळय हो जिवीत असो मिस्तेर. क्या बात. हो जिविताची मिस्ट्री हे जियोंक आमकां कळीत आसूंक जाय. कळ्ळें मू सगळें जिवीतच कविता करची. पण मॅथमॅटिक्सांत तुका एग्जामाक 100 मेळूं पुरो पूण लायफान 0 आसलें कितें फायदो. तशें आसूं सादें ना. सगळें आमचें जिवीतच आमी
काव्यमय करचें आसा करचें, पळय हय. तें सगळ्यांक वरवीं सादें ना तें एक बायल सांबाळून व्हरचें आसा पळय एक गरजेचें म्हणून ताणें इतल्या अपुरबायन थोड्याच सुत्रांनी थोड्याच सुत्रांनी सांगलां व्हेरी व्हेरी लायट एक वेटेज म्हळ्यार या जाल्यार इतले गुंड ताजे इतली डीप ताजे मिनिंग्स आसा ताचे आनी एक कविता आसा गुरू जिविता पासून दुडू जोडले जिविता पासून दुडू जोडले ओके जिविता खातीर दुडू जोडले हय. जिविता पासून दुडू जोडले ओके दुडवा पासून जिवीत मोडलें क्या बात आहे हां पळय जिवीत आनी दुडू आनी मोडचें. मोडचें हे तीनच उतरांनी सगळे जिवीत असो मिस्तेर तो आमच्या मुखार आमकां दवरता. ಬಿಳಿಮಲೆ ಕೆದನೆ म्हणटाशिल्लो ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಕಟ್ಟುವುದು वा, ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಪುನಃ ಕಟ್ಟುವುದು ಕವಿತೆ कितलें सुंदर पळय आमी जिविता खातीर आमचे दुडू मोडीचे पडटात थोडे तरी वय जिविता खातीर दुडू मोडीचे पडटात पूण तो इल्लेशे दुडू जोडचे खातीर सगळें जिवीत मोडलें जाल्यार कितें फायदो वय 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 कांय थोडे दुडू जोडचे खातीर वय. सगळें जिवीत मोडल्यार कितें फायदो ते ताजे उद्देश नाही तो तसो जीवित उद्देश जीवित उद्देश दुड्डू वय, नाही दुड्डू न्ही तें ताणें भोव अपुरबायन सांगला तो सल्लो आमचो मनोहर बाबा सल्लो आनी ताका ती एक कला ऑन द स्पॉट तुज्यो कविता करच्यो Wordsmith. तसो आसलो आनी म्हाका दिसता ताका हांव मेळिल्लो गुरू 1984 आमच्या बँगलोर परिशद जाल्ल्या वेळार ताणें तो कवी गोश्टीचो हें आसलो कितें अध्यक्ष आसलो म्हाका दिसता म्हज्या उडास सारको जालो जाल्यार त्या संदर्भार मेळिल्लो आनी त्या दाडा म्हाका ताची वळख जाल्ली आनी त्या दाडा हांवें पयले फावटीन देवनागरीन बरोवंक सुरू केल्लें वा हां ताच्या खातीर एक संपर्क आसलो 1984 हांव म्हाका ताची वळख आसली त्या दाडा ताका हांव बरयतालो रेग्युलर बरयतालो आनी ताच्या घराक हांव 15-20 फावटी गेला तुमची कविता ताजे रिएक्शन्स कशे आशिल्ले त्या कशे दाडा हांवें बरोवंक सुरू केला मात्र ओके हांव म्हज्या एका बुका खातीर फिंता बुका खातीर ताणें फॉरवर्ड बरयल्लें आसा ओ फिंता बुका खातीर ताणें फॉरवर्ड बरयल्लें म्हाका ताची एक कलकत्ता वयर ताणें हात बरपान बरयल्ली एक कविता म्हाका दिल्ली ताणें ओहो म्हाका दिल्ली ती म्हज्या फायलांत अजून आसा हां. ती खंय पब्लीश जाल्ली म्हाका दिसना खंयच्या संग्रहांत ओ तो कलकत्ता विजीट केल्ल्या वेळार ती ताची कविता वेगळ्या स्वरुपांत आसा म्हळ्यार फ्री वर्साचेर आसा तशी फ्री वर्साचेर ताणें कविता केदाळे बरयल्ल्यो ना. ताणें जायो जुयो फॉर्मॅट सोडून दुसऱ्यो दुसरे बरयल्या जायते ताचे पुस्तक आयल्यान पळया ताची पुस्तकाची थोडी हांवें आज रे दोलार पडली बडी डॉलर म्हणजे ढोल ढोल ओके आज रे दोलार पडली बडी ते 1961 पब्लीश जाल्लें पुस्तक ताचें 61 हांव जल्मलो ना त्या वेळार ओ वय गोंयां तुज्या मोगा खातीर 1964 तूं 1961 हांव 1971 तुगेल्या पयशी हय 1964 गोंयां तुज्या मोगा खातीर म्हाका दिसता तो फ्रांसांत आसतना त्या दाडा ह्यो कविता ताणें बरयल्ल्यो गोंयां तुज्या मोगा गोंयच्या उडासान बरयल्ल्यो नाही ते खंडीत एक मनीस परदेसा आसतना ताच्या मातृभुमीचो एक उडास चड हे जाता करेक्ट मागीर 1964 ताचो जायात जागे म्हणून एक आवाज. मुक्ती खातीर गोंयचे मुक्ती खातीर बरयल्ल्यो ओहो. त्यो कविता जायात जागे 1964 मागीर भारताचो देश प्रेमा खातीर जय पुण्यभूमी जय भारत हे एक पुस्तक म्हळ्यार एक गोंय आनी भारत विंगड नाही एकच तें म्हळ्यार मागीर भुरग्यां खातीर ताणें मस्त बरयल्या आसा कविता भुरग्यां खातीर ताणें जायत्या नाटकां खातीर पदां बरयल्यांत आनी सिनेमा खातीर जिवीत आमचें अशें वय सिनेमा खातीर ताची पदां आसलीं आनी बेब्याचें काजार म्हणून एक गद्य पद्याचे रुपाचें एक ड्रामा एक बूक बेब्याचें काजार म्हणून भुरग्यां खातीर मागीर तसो जायो जुयो आयिल्लो 1970s मागीर पिसोळी मागीर ताचे जायते 18 जून आनी अशें जायते संग्रहांनी ताचे पुस्तक कविता आयल्यात अशें ताणें जायते कविता खातीर जायते बूक बरयल्ले आसात आनी ताका शब्द आनी काव्य ते आपापीच येताले हांव तुमकां निमगुका इश्ट पावता की भारतीय काव्य संदर्भार भारतीय एक काव्याचे तुमी एक नियाळ घेतना मनोहर सरदेसाई तो खंय आसा दिसता तुमकां नाही आमची कोंकणीक व्हडली एक परंपरा ना काव्याची परंपरा ना पूण जाल्यार एक तुलना करूंक हांव शकना कित्याक म्हळ्यार आमचे इतिहास आमी आयिल्ली पाठभूंय आसा पळय ती वेगळीच आसा वेगळो संदर्भ आसा आनी त्या संदर्भांतल्यान त्या उमाळ्यांतल्यान आमची कविता उदेल्या
वेगळोच म्हळ्यार आतां भारत स्वातंत्र्य मेळची गजाल सोड गोंयांक ते दळ मुक्ती मेळूना मेळना. देखून त्या संदर्भात ताणें कविता बरयल्यो तसलो एक संदर्भ हेर भारतीय समाजान ना केदाळे आयिल्लो ना वय वय आणि ते असल्यार असल एक मुवमेंट क्रिएट मुवमेंट क्रिएट आणि ताच्या उपरांत ओपिनियन पोल Opinion poll. 1961 गजाली कोंकणीच्यो एक, कोंकणी तूं विंगडरावाचे की महाराष्ट्रा खातीर मेळाचे की त्यो गजाली आसल्यो म्हाका दिसता ते मूळ कोंकणी सवाल तो कोंकणीच्या सवालांक आपल्या कवितेद्वारे जाप दिवचे लोकांक जागोवचे प्रयत्न केले हे खंयच्याय दुसऱ्या प्रदेशांतल्या साहित्याक आमी सर करूंक जायना वेगळ्याच संदर्भार उदेल्ली कविता ह्यो वेगळ्याच संदर्भार उदेल्लें साहित्य मनोहर बाबान पयलें बरयल्ली कथा खंय ओके ताच्या म्हळ्यार ताच्या कुटुंबा कडेन म्हाका लागशिल्लो संबंद आसा उमेशा कडेन ताचो पुतनी मानवपूत आनी ताची धूव माया हांचे कडेन केदार संपर्काचेर आसता पयली ताणें बरयल्ली कथा ओके ती ताणें भोवशें म्हाका ल्हान भुरगो आसतना हायस्कुलांत आसतना बरयल्ली की मिरामार विचा वयल्यान चलून येताना रप्पागार आयलो खंय ती आसली कुर्लेची आनी ती ताचें जिश्ट अशें आसा सारांश असो आसा आवय कुर्ली म्हणटा भुरग्यां कडेन कुर्ले पिलां लागीं तुमी वांकडे चला नाकात निट्ट चलात जिवितांत पूण तितलें सांगून ती वांगडे चलता मागीर म्हणजे कुर्लेचे सैमत तशें वांगडे वेचे पूण हांगा दिसता म्हाका तिचे जिवितांत आमी नीट आसाचे आमचो कितें म्हळ्यार दिसता सारको आसाचे एथिकल त्या नमुन्यार आनी ताणें पयली कविता बरयली आपल्या भयणी खातीर भयणी खातीर अशें ताणें अखेर पासून बरयलां आनी फकत कविता न्ही कथा मात्र न्ही एसेज मात्र न्ही ताचे विश्वकोश असो वावर ताणें केल्लो आसा आनी आमगेले कोंकणी साहित्याचे इतिहास म्हणल्यार तें इंग्लिशान बरयला ताणें इंग्लिशान तें व्हड एक कॉन्ट्रिब्युशन तागेलें कोंकणी साहित्याक कित्याक म्हळ्यार आजी एक लँडमार्क जावन एक मायलस्टोन जावन एक आमकां मेळचें जाल्यार तें कोंकणी साहित्याचें एक हिस्ट्री ऑफ कोंकणी लिटरेचर साहित्य अकादेमीन प्रगट केला तो तेही अपूर्बायेचें ताचें हें पूण अखेर पासून एक 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 गजाल म्हाका सांगूंक जाय ताच्या घरा आसा पळय केदाळे बूक हांवें पळयलां खुद्द म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां बूक अस्तव्यस्त सगळ्यांनी आसताले टेबलाचेर थंय बेड्डाचेर थंय हांगा पुरो सगळ्यांनी घरा गेल्यार सगळ्यांनी बूक दिसताले इल्ले काण अर्द्यार दवरले अशें पुरो थोडी पेपरां थंय हांगा वर्क इन प्रोग्रेस हय पूण ताच्या पुतान एक दीस उमेशान म्हाका सांगिल्लें उमेशान एक दीस म्हणलो आमी एक दीस सगळ्या मांडावळीर दवरया सगळें तुजें सगळें छंद करून दवरया आपूड नाका म्हणालो मांडावळ म्हणली ती म्हजे तकले भितर आसा ती म्हाका खबर आसा मांडावळ म्हजे तकले भितर आसा अव्यवस्थेंत वेवस्था आसता नीज जावन आसता अव्यवस्थेंत वेवस्था आसता ती तुका खबर ना म्हणालो तली एक गजाल ताणें सांगलें म्हाका अजून उडास आसा पूण ताका त्या अव्यवस्थेंतूच ताजी कविता उपजता हय तें ताका तातूंत सूख आसलें म्हणटा तो पूत ते तशें पळोवंक पेपरां थंय हांगा आसची तातूंत ताका एक सूख आसतलें तें आसल्यार मात्र नीज जावन ताका म्हाकाय थोडे फावटी तशें भोगचें आसता म्हज्या घरा तशें जाता थोडे फावटी हांव म्हजे बायल केन्ना म्हजे पेपर आले आपूण ना काडी येत गी म्हाका विचारता तुजे पेपर काण दवरता खंय वाऱ्यार उबलें जाल्यार म्हाकाय राग येता तसोच त्याच म्हळ्यार आसता दुसऱ्यांची परिस्थिती तशी आसा कोण ना आनी एक फावटी म्हाका आनीक एवढं आसा तलेगांव ताचें घर आसलें म्हाका आयल्या वार मसूर ती तलेगांव टी बी हॉस्पिटला कडेन थंयच रावतली ताच्या कुटुंब आयल्या वर 2 महिने आदी कोण शिफ्ट जाले आमी ती नाजाल्यार 2006 जून महिन्याच्या 22 तारखेर भायर पडलो आनी म्हाका आमचो पत्र वेव्हार आसलो आमी फोनाचेर हांव दुबय आसलो जाल्यार 93 उपरांत 2007 हांव दुबय आसलो जाल्यार 2000 हांव फोनाचेर ताचे कडेन उलयता न्हू केदाळे 2006 मोर्च्या 2-3 म्हयने आदी फोनाचेर उलयलो जरा उलयलो मस्त उलयलो ताचे कडेन आनी एक फावटी ताच्या घरा गेल्ल्या वेळार म्हाका ताणें आंब्याचीं कापां खावंक दिलीं जेवली आमी जेवून ताणें आंब्याचीं कापां खावंक दिलीं आमी एक केलें आनी वगत बसलो आनी तूं आंबो खायनाय मागीर तूं गोड कसो अशें ताणें म्हज्या विचारतना मागीर म्हाका लजेन 2-3 कापां खावचीं पडलीं तशें कांय ना खावंक जाता म्हळें पूण गोंयांत केदाळे आयल्यार आंबो नाका म्हणा नाका आंबो गोंयचो फळतें गोंयचें फळ वय हें तूं केदार बिलकूल नाका म्हणा नाका
असलो म्हजे कडेन खुशी आहली आनी एक फावटी रामनाथ ती कोंकणी परिशद जाल्ल्या वेळार ते पुरो आसले चंद्रकांत केनी आसलो मांचेर प्रकाशना विशयान आमचे एक विचार जाते डिस्कशन पब्लिशिंगा विशयान जातले आनी मनोहर बाब आसलो चंद्रकांत केनी आसलो चंद्रकांत केनीनी म्हजी अभिप्राय जाली कर्नाटकांत कशें जाता हांवें सांगलें तुमी सगळे तुमकां गव्हर्मेंट असो ग्रांट मेळटा ते मेळटा हें मेळटा दुडू मेळटा कितें जालें पब्लीश करूं आमकां तें कांय मेळना आमी फकत जें करता कोंकणीच्या मोगा खातीर करता म्हळ्यार तें तांकां इतलें तें तांकां लागलें तांणी केदाळे म्हाका ताच्या उपरांत मस्तपुडी ते म्हजे कडेन उलोवन आसले ते वीक्षकांक माहिती खातीर सांगचे मेल्विन रॉड्रिगस एज एक कवी मात्र न्हय तो मस्त कवींक एक प्रोत्साहन दिवचो मनीस जावन आसा आनी ताणें कविता ट्रस्टा मुखांतर आज वऱ्यान फुडले 10 वर्सांतू खूब कांय उणे उणे 30+ मोताके चड 30 पुस्तकां 3 आनी 30 कितले 33 कविता पुस्तक प्रगट केले आनी ते पुराय कविता पुस्तकय तागेल आनी ओट्ट करून हेरांची चड आसा वय आनी तितलें मात न्हय कविता ट्रस्ट सुरू जावचे पयलीं हांव प्रगती प्रकाशन म्हणून पुस्तकां प्रगट करतलो 20 जागी चड त्या पब्लीश केल्या आतां सो तूं एक पब्लिशींग इंडस्ट्री ऑफ कोंकणी आनी सेल्समॅन आहलो त्या त्या संदर्भाचेर सेल्समॅन आहलो घराघरांनी हांगा तो बैंदूर पासून त्रासी तेन्नांतल्यान पुरा आदल्या दिसा वेचें दुसऱ्या दिसा परत बूक विकचें काम करतले आमी सगळें कोंकणीच्या एका संदर्भार कोंकणीच्या चळवळीन अशें बुडून गेल्ल्या त्या संदर्भार एकल्या असल्या महान व्यक्तींची मनोहर बाबा तुमकां आज वऱ्यान तागेले अत्यंत प्रभावित केलेले पोयम म्हळ्यार खंयचे पोयम भोव सुंदर आसात एक काळे हांवें तुका उडयल्लो थोडी थिकां वाचतलो मात्र हांव थिकां वाचतलो आनी एक थीक वाचता तुका तुज्या खातीर सान वेंगेंत आवळू कशी ओके संवसाराची सुंदराय वाव मळबा ते दे हात जाय ओके नेमटे मतींत समजू कशी विस्वाची आपुरबाय ओके सुर्या भाशेन नदर जाय वाव क्या बात है पळय आमचे सगळे चिंतप आमी विस्तार करूंक वापस वजे पळय सान वेंगेंत म्हळ्यार आमी एक अपुगे म्हणटाचे एक फुटोन धरचे वेंग म्हळ्यार वँग मारचे आवळू कशी धरचें कशें आवरशी कुळू दे संवसाराची सुंदराय म्हळ्यार सगळे विश्वाचे एक सुंदराय हे देशा वेंगेन हांवें दवरची कशी धरचे कशें म्हाका मळबा ते हात जाय म्हणटा तो म्हळ्यार आकाश मळबा तितले हात म्हाका जाय हे देश ही ल्हान वेंग पावना ही विश्वाची सुंदराय पोट लावन दवरूंक क्या बात है ही आमकां मळबा ते हात जाय म्हणटा आनी ते नेमटे मतीन म्हळ्यार सान मतीन वय गिन्यानी मत न्हय नेमटी मत भुरग्याची मत समजू कशी विश्वाची आपुरबाय वाव सुर्या भाशेन नदर जाय वाव म्हळ्यार तितले प्रखर जावं आमकां विस्ताराय जावंक हांवें ल्हान चिंतप घेवन मनशान बसचें न्हय आमची चिंतपूच विशाल करूंक जाय त्या दाळा हे सगळे सुंदर आपापीस आमच्या लागीं येता एका अर्थान लागीं येता आमी ल्हान मनीस अशें चिंतचें न्हय तूं ल्हान मनीस बिलकुल चिंती नाका तुजी नदर विस्तार कर सुर्या भाशेन विस्तार कर मळबा ते दे तुजी आपुगे कर कितें म्हणटा वेंग कर त्या दाळ तुका सगळे येतात आतां बस्ती मामान केलें तेंच बस्ती मामान जें केलां ताची नदर ताणें सुर्या भाशेन सगळ्या कोंकणी समाजाचेर दवरली मळबा ते दे हात म्हळ्यार सगळे आमच्या कोंकणी समाजाक सांगता येया म्हूण सांगत जाताले त्या वेळार ती सूख आसा पळय तें सूख तुका कळी जाल्यार असले व्यक्तित्व आमचें उबारन आमी अखंड करीचे बळवंत करीचे असले एक तें मनोहर बाबाच्या हे बस्ती समालग जाता ही कविता ह्या संदर्भाचेर आनी एक पळय भोव सुंदर आयच्या काळाक लागू जावची एक कविता आसा अशेंच करीत आयले ओके फातरांच्या देवांक रक्तान न्हाणयले वाव रक्ताच्या मनशांक फातरान धाडायले अशेंच करीत आयले व्हेरी गुड त्या उतराचे बांदून मोडून फातरांच्या देवांक आमी रक्तान न्हाणयता देवाची पुजा करता फातरांच्या देवांक पूण रक्ताच्या मनशाक आमी मारून मोडून धाडावन कसलो एक विपर्यास पळया तसलो मनोहर बाब सुंदर कविता रचल्यात म्हाका दिसता एक आमच्या ह्या एका संदर्भाचेर सगळें आटापूंक जायना आमकां उलोवंक जायना पूण ताणें जे कोंकणी साहित्याक दिलां हांवें म्हाका एक संदर्भ मेळिल्लो विशावय सेकडेच्यो कोंकणी कविता बूक परगट संपादन करचो कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादेमी त्या संदर्भार हांवें बरयल्लें आसा हांवें एक करूंक न्हू जो पूण
तीन फेजस केल्ले आसात हांवें. एक पयलेचे फेजार म्हाका उठून दिसो कवी म्हूण दिसलो लुईस मास्करेंज. दुसऱ्या फेजांत आमकां गोंय मुक्ती संदर्भ दिसलो कवी दुसरे आसात, बाकीबाब बोरकर आसा, जाफ्रा देकोस्ता आसा, वेगळ्या वेगळ्या संदर्भांत ताणें अपूर्व पूण निरर्गळ बरयल्लें. त्या संदर्भात एकूच ताणें उठून रावल्ले, ते बावट उबारून धरिल्ले मनीस आसा जाल्यार सेकंड पावंड्याचेर आनी मनोहर सरदेसायन म्हाका तो दिसता. उठून दिसचो कवी दुसऱ्या पावंड्याचेर उठून दिसचो कवी. मागीर जायते कवी नवीन पावंडो हे तुमी उठून दिसचे कवी म्हणले आणि मुक्ती संदर्भार गोंय मुक्ती संदर्भारी आणि तागेलो आवाज इतलो बुलंद केलो, इतले गट्टी ताणें आवाज केलो. आणि आमचे गोंयच्यो प्रजेचो आवाज जावन अशें पुरो उरले कांय मुवमेंट्स चळवळी गोंयांत चल्ली. कोंकणी अस्मितायेची चळवळी चल्ली, कोंकणीचे राज्यभास जावचे खातीर एक ओपिनियन पोल हें तें सगळें मस्त सगळें जालें. एक 60 दाखून 60s 70s and 80s आर इव्हेंटफुल इन कोंकणी. 90s इवन इन्क्लुडिंग 90s विश्व कोंकणी संमेलन जाता आमचो. हय, ताच्या उपरांत दुसऱ्या नमुन्याचें काम जालां. पूण ते 40 years ऑफ कोंकणी मुवमेंट आसा पळय, एक जबरदस्त एक हें जालें. ताजो आवाज बुलंद केलेलो मनोहर सरदेसायन ताचे काव्या मुखांत. हय, ताणें खुबशे आतां जून 18चे बूक, एक विंगडकरांचे पुरो बूक सगळ्या ताचे. आनी एक पुस्तक आसा हांगासर हांवें कांडोरलां तें. पळय म्हाका देखून ते वाजया ते एक कविता तुमी कांडोर. हांवें कांडोर वेगळी कविता पूण जून 18चे कविते समजून घेवच्याक आमकां चिके बॅकग्रावंड त्या विशयांत आमी एक फकत त्या विशयार बसया. जिणेन म्हाका सगळें दिलें. क्या बात आहे. हांवें कितेंच मागल्या बगर जिणेन म्हाका सगळें दिलें. वाव. खूंप दिली, रांदण दिली, रान्नीचेर तपलें दिलें, भांगरावरी पितळे भितर मोतयांवरी शीत दिलें. क्या बात. आंब्या रुका सावळी दिली, सुट्टांचें वारें दिलें, मळबावरी निळ्या तळ्यान साळतांचें रूप दिलें. क्या बात आहे. मोगाळ पिकाळ माती दिली, गांवां येदें भाट दिलें, घरा भितर पर्सा भितर पोरां फळां पीक दिलें. वाव. वाव दिलो, वादाळ दिलें, लख विजे हांशे दिले, दोंगरा येद्या लारां मदीं दिव्या घरा म्हण दिलें. वाह, क्या बात आहे. गुलाब दिले, कांटे सोंसपी काळीज दिलें. कांटे सोंसपी काळीज म्हळ्यार ब्युटिफूल. इट इज गुलाब दिले, कांटे सोंसपी काळीज दिले. दिस इज रियली रियली. उमाशेच्या दोळ्यान म्हज्या पुनवेचें सपन दिलें. क्या बात. उमाशेच्या दोळ्यान म्हज्या पुनवेचें सपन दिलें. हांवें कितेंच मागल्या बगर जिणेन म्हाका सगळें दिलें. खोलवाच्या कोंबीत म्हज्या विश्वाचें धन दिलें. क्या बात, क्या बात. विश्वाचें धन. आपूण एक जिवीत म्हळ्यार समजल्ल्यांक मात्र बरोवचा जाता. वय असल्यो कविता बरोवंक जातात. इवन ते पळय म्हाका मस्त टच जालेले कांटेचे पळय. कांटो आसा, गुलाब आसा, गुलाबाक कांटो आसा, ते कांटो दिले तूं म्हाका. कांटे सोंसचें काळीजय दिलें. कांटे सोंसचें काळीजय दिलें. तुका हांव म्हाका कांटो लागला रे, म्हाका ते सैसून घेवच्याक एक नमुने. देखून तो कोंपींत रावता हो मनीस, दुबळो मनीस, दलीत मनीस, गरीब मनीस, कोंपींत रावच्या म्हाका तुवें सगळें विश्वाचें धन दिलें, विचार नासतना दिलें, सगळें दिलें म्हणटा तो. तो कोंपींत रावतलो. हय, एक गुडसलांत रावतलो. ताका ताणें म्हणचें सगळें दिलें म्हाका. क्या बात आहे. इतलें पुरो दिलें. आनी कितें नाका कांय ना म्हणून हांवें रडचें कित्याक. क्या बात, क्या बात. बारी खुशी जाली गुरू तुवें म्हाका आपयल्याक हांगा. बार चंद. एक एपिसोडार जेवो एक म्हळ्यार ते ताण म्हळ्यार बरी संवसाराची अपूर्बाय वेंगोन दवरूंक मळबाते देहाट जे म्हळ्यार वरीची मनोहर सरदेसायले कविता विश्व आमी पोटोन दवरका जाल्यार, आमी वेंगोन दवरका जाल्यार आमकांय तितले एक आकाशात येतलो व्हड एक हें जावका, समयावकाश जावका आनी ताका एक व्हड एक पाठभूंय जावका, तेजे विशय आमी समजून घेवका. तेन्ना आनीकय आमकां आतां इवन तांणी सांगल्या वरी आमी ताजे गोंय मुक्तीचे आनी कोंकणी चळवळे संदर्भार बरयलेले पुराय पोएम्स आमी कविता आमी वाचले जाल्यार ताका मातशें एक आमकां पाठभूंय अर्थ जावका. ताजे ताणें खंयच्या संदर्भार ते बरयले म्हूण आमकां अर्थ जाल्यार ताजी प्रखरता, ताजें एक बळ कितलें आनी तें कशी एक वॉयस दिल्लें सगळे कोंकणी चळवळेक म्हळ्यार आमकां मना वता. तसर एक मनोहर सरदेसाय कोंकणीची सेवा ताणें केली
आनी ती कोंकणी आमी उलयतात वय ती कोंकणी आमी बरयतात ती कोंकणी आमी वाचतात म्हळ्यार तें एक व्हड एक आमकां अभिमान आसा संगती आनी तो एक मनोहरराय सरदेसाय आजी अमर आसा तागेले कवितेंतू ताण बरयल्ले सोण गेल्ले उतरांतू आनी तें उतरां आमची मनांतू आमगेल्या मना भितर करची संचलनांतू तो आसा जाय सारकें तसले एक कवीक आज आमी एक सना सुरवात केल्ले खातीर मेलवीन तुमकां देव बरें करो आनी अशें आमी म्हाकाय म्हज्या मोगाच्या कवीक परत्यान मेळिल्लें बरी जालें ताचे कडेन ताच्या विशयान चिंत पाठयिल्लें बरी जालें म्हाका एक मस्त खोशी जाली तुवें आपयल्लें देखून तुवें आपयतना नाका म्हणूंक जालें ना 18 जाल्ले 20 पुणी आमी करी जे म्हळ्यार कारणाक हांव आमी केल्लें हें तुमी येद वेळू आमगेले सना कार्यक्रम हें पळयलो तुमकांय देव बरें करो आनी एक पंत मेळया देव बरें करूं